म्हजें नांव स्टेन्सा जाल्यार म्हजें नांव सिमोनिया. आमच्या दोगांचे गोरकार खूद रोगताचे भाव भाव वतले. म्हणटूच आमी जाऊ जाऊ जालोच न्हय. पूण एक मात आमी दोगांय एकामेकाक जाव जाव कशी समजना. पूण एकचारान जिवन एकामेकाच्या सुखांतूच न्हय पूण दुखांतूय भाग घेवन हाश्या भयणी कशी जियेतात न्हय गो सुमोन्या? वय तर आनी इतलेंच न्हय, आमी आमच्या घोवाच्या मायपाच्या घरान सेपारान रुमांनी रावतात परी पूण एकाच कुजनात रांदतात आनी जेवतात पासून एकाच डायनिंग टेबलार बसून. आमचे दोगांचे गोरकारा विशीं सांगपाचें म्हणल्यार ते भायल्या देशांत एकेच कंपनींत वावुरतात आनी सुटयेंत येतात तेन्ना पर्यंत पासून तेच बरोबर येतात. आनी खंयसरूय आमकां वचोंक जाय जाल्यार आमी सगळीं वांगडाच येतात. पूण एक मात सांगूंक विसरलीं आमी. कितें गो तें? आमचे बायलांचे मदीं केन्नाच आनी कसलेच इजी म्हणलेलें ना. हें विसर ना. म्हणटोच म्हज्या हिसबान खऱ्यानूच वालोर तुमकां सोर जावच्या हे जगांत एकूय वस्तोरी आसा म्हाका जाल्यार दिसना. तुमी तर ह्या समाजांत दुसरे वस्तोरेक एक देखीचो नमुनो जावन आसात. तुमच्यो वस्तल्यो समजिकायेच्यो, मानसिकेच्यो आनी शेगोणी वस्तोरी मेळोन सोदूंक गेल्यार मेळोन ह्या संवसारांत भोव आवड आमच्या वाड्यार आनी सांगोच नाका. तुमी आमकां फाव जावंक आमी चड आनी चड दोशीगोन जावन आसात. तुमची जितली तुस्त आनी तोखणाय करता तितलीच थोडी. हो जावन आसा आमचो शेजारी जागोपाक स्वभावान लागींच आनी सोंसणेकायेचो. आमच्या आकादाच्या वेळाचो ताणें उपकार केला तो आनी केन्नीच विसरूंक शकना. उगडापी करून सांगचें म्हणल्यार आमच्या पुर्वजाची जायती वर्सां आदी म्हशी आनी गोरवां आसलीं. ताका लागून एक मानाय आसलो तो अकस्मात दुयेंत पडून सोंपलो. त्या बरोबर आमचेर ओकांत आयलो. ही खबर खांदार पडना फुडें ताचो जागो व्हरून काडूंक आमचो जाकुबाब राजी जालो आनी आमकां व्हडा प्रश्नांतली सोडयली. म्हणटो जाकुबाब आमचो शेजारी कसो आमी ताका लेखिना, फकत तो आमचो कुटुंबांतलो एकूच वांगडी कसो आमी ताका मानतात. जाकुबाब, तूं गोरवांक सोडून घरा येवचे फुडेंच आमचें जेवण तयार आसता. म्हजें तुका इतलेंच सांग की तूं कामाक आयलो की ना, आमी कोण जेवल्यान वो ना जेवल्यान तें तूं पळय नाका. तूं भितर वच, तुका कितें जाय तें घे आनी पोटभर जेव. पूण भुरगीं इस्कॉलांतल्यान बुकेन येतलीं न्हय. ही तुज्या उसरां पावतात म्हणटच तूं जेवण मेकळो जालो. पयलो जेवलो उपरांत जेवलो तितलेंच जालें न्हय तें. जाकुबाब, तुकाय जाल्यार जेवून आड पडपाची संवय आसा न्हू. पयलो जेवलो जाल्यार तुकाय सोंपेपण जातलें. आमच्या घरांत तर तुका सगळें उरतलें. जरी केन्नाय आनी खंयच्याय वेळार तुका कितें खावूंक वो पिवंक जाय जाल्यार तें तुज्यान काडून खावूंक वो पिवूंक तुका आमची मान्यताय आसा. अशें करून फाटीं सरची वो आंग मारची बिलकूल गरज ना. तुज्या असलो विस्वासी मनीस मेळोंक आमकां व्हड भाग जाय. तूं आमच्या सांगाता जियेता तो तूं तुज्याच घराच आसा आनी हें तुजेंच घर म्हणून समज. जाकुबाब, तुका तुजें येतें घर आनी फामील आसून तुवें आमच्या मोगाक पासून जो त्याग केला तो आनी कोणूय मनीस करतलो असो म्हाका जाल्यार दिसना. चल जाकुबाब, जेव वच न्हय. पूण बाय, म्हाका दुसऱ्याच्या घरांत जेवण घेवन जेवची संवय ना. तशें तर जाकुबाब, हांव तुका वाटता. आमी सदांचे बरी शाला वचून घरा रावली. म्हणटच 2 दिसा आनी 2 शिणां खातीर आमी रोजनाथ देवाक आर्गां दिवंक पावों. आमचो रोजनाथ देव आमकां दर भोरेक राखता आनी सांबाळटा देखून. खरेंच मम्मी. सांगोक लो दिसना तुका? वेल्यान तोंड घेवन सांगताय. सांगा मामी कितें जालें तें? अशी भासा पासून कितें वांगडें घडलें तर सांग बाबा, म्हाकाय कळोवन दी न्हय. जाणाय मामी, आमी सदांचे बरी घरा येता ती बस पॅसेंजरांनी चिकार करली. लिजान बसून आसलेलें थंयच एक जाणटी अस्तरी त्या गड्डेन उबी आसलेली. तिणें लिजाना लागीं आपणाक मातशें बसूंक दिवंक मागलें. लिजान कशेंच उडूंक ना. ती सांगताली तें हांवें आयकलें आनी हांव बसलो वचून तिका बसूंक दिली. तिका चड उपकार जालो. बाबा, तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणून म्हणूंक जाय. पळय मुगो लिजेन,
अशें करतात. हांवें तुमकां कितले फावटी समजावन सांगता, कितले फावट हांवें तुमकां सांगलां. कोणी बसीन अपंगूळ वो जाण्टी चडत तर तुमी बसलेली आसत उठोन तांकां बसूंक दियात म्हणून. जालेंच तर हे पावट हांव तुका बक्षितां, पूण परत ही चूक करी नाका या. बी अ गुड गर्ल. चलत आतां भितर वचोन तुमचे कपडे बदली करात आनी हात तोंड धुवन जेवंक या. येयात आमी तुमकां जेवंक रावतात. तू आनी मम्मी स्वता तांकां कित्याक जेवूं रावता आनी तुमकां जेवण वाडलें बरोबर आमच्या पोटान जेवण कशें येतलें बाबा. चल येयात. पोट बोल जेवलो मरे. ओय न्हू नांव कितें रे तुजें? बाप्या नांव न्हू आनी हे घरांत कसले कामाक आयला? बोकड्या राखो न्हू. बोकड्याक राखो. ही जाय तुजी शिकपाची मरे कामाक आयला तो. म्हाका खबर आहा न्हू. कितले शिकचे वेळार काम करतलोय आनी काम करचे वेळार शिकूंक वयतलोय. कितलो शिकला रे? एसएससी डिस्टिंक्शन आयलो न्हू. एसएससी डिस्टिंक्शनाक आयलाय आनी फुडलें शिकप कित्याक करूंक ना रे? कॉलेज जी वचोन दोतोर जावपाक भरपूर हुशार आसलोली. कित कोत्तलो मागीर पायका घडना जालो न्हू. दोतोर जावची कशी आसली जाल्यार तुका हांवें दुडवाची मजत करी जाल्यार तूं डॉक्टर फुडें शिकप करूंक शकता रे? 100% न्हू. पूण हांव दोतोर शीक पासून तुज्यान म्हाका आतां विचार जातो न्हू. होय तर तुका पयशींच आसोंक जाय. हांव भरपूर हुशार आहा न्हू. तूं बरो जावं अंकल. तुवें म्हाका जाकोबा म्हणचे बद्दल अंकल म्हणलो म्हणून हांव भरपूर खोशी जालो. वेता तुवें उतराकूच जाकोबा म्हणटात. आयकोन पासून बरें दिसना. जाय तें जाल न्हू. हें नांव नूल करपाक बंद केलां. कित्याक रे? नांवां नूल करून लोकांगे अपमाना उतर आयकोन ती कोर न्हू. ती खबर सोड. आसाय मरे तूं कबूल तुजें फुडलें शिकप करूंक. वय तर दुर्गेशी म्हणजे दोतोर जावपा समज शेती पावतो न्हू. अंकल तुजे असो काकुचार आनी दोयाळ मनीस संवसारांत कितल्या जल्मा येवं म्हण मातशी तूं पळ न्हू. कितें रे तें? तुका खरें म्हाका आतां विचार जातो काय म्हूण. तुजी कामां आहा न्हू. हांव हांगा पगारा खातीर काम करिना. मागीर जेवणा पगार कामां आसतो न्हू. ना तशेंय न्हय. नाजाल्यार आतां तुवें तांकां रीण बाग गेलो आसो न्हय तें आतां तूं तेंगे कामां रावन फारीकूच आसतलो न्हू. ना पूण हांव तांकां मजत करता. मजत करता म्हणल्यार तांगेर जो कामाक आसलो तो अकस्मात मेलो. हांव तो रिटायर जावन घरा बेकारूच आसा. हांव तांकां मजत करया म्हटलें. म्हजी घरकान्न सोंपल्यार 16 वर्सां जालीं आनी म्हजी सगळीं भुरगीं कॅनडाक आसतात. थंय सेटल जाल्या. म्हज्या लागीं जायते दुडू आसात. कोणाकूय तरी ताचो फायदो जावं दी म्हटलें. तांगेर काम करून म्हजोय तरी टायमपास जाता न्हय. अंकल तूं म्हजी बॉल चिंतील म्हण तुजें बेजांव पडो. कोणा कोण गेला कोणाको घडटेणें कोणाको ना तांकां जर दिलो जाल्यार हो संवसारांत तो संवसार उरपा न्हू पूण सूर जाता आसतलो. म्हणजे सारकें न्हू. आयज उत्तान तुजें काम सोड आनी तुजे फुडलें शिकपाची तयारी कर. देवान तुका लांब आनी बरी भलायकी दिवं. येता अंकल आं बोकड्या वता पिवंगान. चल बरो करून वच. जावं कोणाच्याय सहकारान कोणूय पयस सरोन न्हय. कोण ना ती जाकोबा? आतां कितलो वगत जाला ती खबर आसा मुगो. हे वेळार लोक जेयता आनी वाड पडटा रेस्ट घेता. आमकां ट्युशनाक वचोंक जाय म्हूण ह्या वेळार येवचें पडलें. पूण कोण ना तर ती. आसात ती जेवतात. बसात. आयक गो हांव तुजोच जाकोब बाबा तुजो न्हय. म्हजोय जाकोबाब तूं. हांव तुमचो दोगांयचो जाकोब बाब जाल्यार खंयच्या वाटेन गो? खंयचे वाटेन म्हणजे? 60 वर्सां अदीक जाली म्हाका. तुमी म्हाका जाकोब बाब म्हणटात. अंकल म्हणूंक जाय आसलो मुगा. अंकल मुगो हांव जाकोब बाब कसो जालो? जाकोबा कसो जालो तें आमकां खबर. खबर ना जाल्यार तुमी म्हाका जाकोब बाब कित्याक म्हणटात तर? जाकोबाब म्हणप आमकां बरें दिसता. तूं आमकां धाकटो बाबा कसो दिसता देखून आमी तुका जाकोबा म्हणटात. धाकटो बाबा कसो दिसता? बरी सुबेर आसात मुगो तुमी. जावपाक तुमचे लागीं तयारूच आसा. तुमी त्या दोंगाची भुरगीं न्हय गो. वय वय सारकें तुजें. तो जो हांव तुमच्या पायचो भाव न्हय गो. वय वय ताका तुमी अंकल म्हणचे पडटा म्हणून तुमी ताका ताचे लागीं उलयनात. जाकोब बाब म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात.
आपल्या सोयऱ्यांक पयले अंकल वा आंटी म्हणून शिकात मागीर बायल्यांक अंकल आनी आंटी म्हणून जापायात. तुका कोणे जाकोबाक म्हटल्यार तू कित्याक बेजार जाताय रे? त्या भुरग्यांनी तुका मोगान आनी आपुरबायान जापायला. कोणे जाकोबाक म्हटल्यारूच तू पिसो कसो चाळवता. आपणाक आमकां म्हणून म्हणटा. ती तुका आमकां म्हणून तू ताचो पायचो भाव कोमाचो भाव लागताली. तू बरें लेजाव करूंक आयलाय मगो जानवायचो फसकोटो कसो. तुका जाकोबा म्हणून ती भुरगीं तुका रेस्पेद मान दितात मरे. म्हाका नाका तेंचो रेस्पेद मान. म्हाका ह्या वाड्यार रेस्पेद आसा तितलोच पुरो. हांवें तुका जाकोबा म्हटल्यार तूं म्हाका कांयच म्हणना मरे. वेल्यान फुलान तापोड कसो जाता. तुवें म्हाका जाकोबा म्हटल्यार उपकारता पूण ताणी न्हय. वय बरो मरे तूं पासलिटी करता. चल हांव ट्युशनाक चल्लें. तुका जाकोबा म्हणून आमची चूक जाली. आमी चुकली. गोमले म्हणून तुमकां दुसरे फावटी म्हाका अंकल म्हणात. अंकल हांव. आगो जिसली ना आनी रिसिया मगो. आयज आमी कशी पावन सोडली तर. आंटी आमच्या बाळाच्या क्रिसमाक सांगो काय गेली. आयता दीस स्कूटर एगोजेच्या हॉलात राजादान पार्टी दिवची बायला. ए आतां चेडू येतली. इन्विटेशन दिवन खबर जाली की ना? सांगचे म्हळ्यार आंटी जांकां आमच्या वाड्यान पुंगसांव समोर तांक ना तांकां आमी आमच्या पुंगसांवाक आमंत्रणच दिवंक ना. तशें तर ताची सोजमणी अशी जाली. जी कोण तुमी तांगेर वेतात ताणीच तुमगेर येवचें म्हणटच बाद जालें. होय तशेंच जालें म्हणजे. म्हणटच हाचो आदाव कितें? थोडी आसात ती कसल्याच पुंगसांव समोर ना पूण दुसऱ्यांगेर सगल्या आनी कसल्याच पुंगसांवान हाजीर जाता. हातून कितें आसा तर? तशें करून तुमी संवसारानूच ताची मजुरी घेतली. आनी कितें तर? पवित्र पुस्तकांत कित्याक म्हटलां तर? तुमी कोणाकूय कसल्याय फंक्शनाक आपयतात जाल्यार गिरेस्तांक आपयनाकात. ती परत तुमकां आपयतली आनी बात करतली. तुमी कसल्याय फंक्शनाक आपयता जाल्यार गरिबांक नासवल्यांक आपयात आनी ती तुमकां परत आपयचेच ना. म्हणटच तुमचे मजुरी तुमी हिंगाच घेतली जाली. अंकल सारकें तुजें. तुज्या समजूणेच्या उपदेशान तुवें आमचे दोळे उगडले. तुवें जी पळय शिकवण आमकां दिल्या ती हांव आनी म्हजी भयण आमच्या मामी डॅडीक इस्कुटावन सांगतली. देव बरें करूं तुका अंकल. देवान तुमचे बेसांव घालूं. आंटी आमी वेतात तर. चलत बाय बरी करून वचा. जाकोबा तूं आमकां इतली देवाची समजणी दितालो. तुका इतली पवित्र जाणवाय कशी? ती जोर एकल्याच्या ओतोस्कना प्रमाणे मेवता. म्हाका एक सांगात, तुमी 2 दिसाक देवा लागीं कितें मागतात? आमी तर देवा लागीं मागता तें हें आमकां बरें न्हेसोंक जेवंक खावंक भोंवंक दी म्हणून. तशेंच आमच्या गांवांत बरें प्रमोशन दी. राम बरो बोगलो दी आनी भोंवक बरी गाडी दी म्हणून. जाल्यार जाकोबा तूं देवा लागीं कितें मागताय? हांव म्हजे पासत जाल्यार कांयच मागना. अशें कशें? हांव मागता जाल्यार फकत ह्या संवसारा पासत. संवसाराक बरी सवस्काय दी, संवसाराक बरी पेकोडी दी आनी संवसाराक बक्षणी दी. पूण जाकोबा तुका सगळे धादूच कशें मेवता तर? आमी देवा लागीं मागचेच आदींच देवाक खबर आसा आमकां कितें जाय पळय तें. सारकें सांगलें तूं. जेजू आपल्या लागून मरोंक तो गरज नासली पूण आपले रोस्टेक लागून ताणें हें दोळो त्याग केलो. बरें नुस्तें रमिला बाय वेळ मारपाची गरज ना. भितर यो न्हय. तुज्या योगाराक देव बरें करूं. कशी आसा तुमी सगळीं? आमी सगळीं बरीं आसात. तुमी बरीं आसात की ना? आसात बरीं. जगोबा तूं कसो आसा रे? हांव देवाचे कृपेन आनी तुमच्या मागण्यांनी एकदम बरो आसा. पूण एक मात तुज्या घरांत चोरी जाल्या ती आयकून अशेंच दिसलें आमकां. एक सांग बरं मेला तुज्या घरान
लोक जगत शकट सोडी आणि सीसीटीव्ही कॅमेरा आसून कशे चोर घुसल्यात गो आयकोन पासून विजीव दिसले की आगोज चोरांनी कितें केलें तें पळयात. आदल्या दिसा म्हज्या दोगोय सुणयांक जेवणात वीख घालून मारली. बरें कापास मुगो ते सुणी मरोना फुडें आमकां दुबाव पडलो कितेंय तरी घरांत वायट जावचें आसा म्हूण. हांवें बेगोबेग म्हजें सगळें भांगर करून बॅगांत लॉकरांत घातलें. बोरी मांडली सुचली मुगो तुका निकतेच बॅगांतल्यान हांवें 20 लाख काडल्यात आनी ते हांवें भोवते सुवातेर लिपोवन दवरल्यात. मोरी तोपली उजार केली तुमी हा वय गो बाय, चोरांनी दाराचे लॉक कातरचे आदीं सीसीटीव्ही कॅमेराचो वायर कातरलो. आमी न्हिदलेलीं आसतना आख्खें घर सोंसपलें पूण ताका कांयच मेळोंक ना. ताचे उपाय निर्फळ जाले. तुम्ही देवाचे उपकार वाटून खावा. चोरांचे गिरांतेक जाय तो लोक सुण्यांक पोसता, सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयता. हाचे वरी गोमता आमकां देवाचे कितलो विश्वास आसा पळय तो. आमी देवाक कितली पातयतात पळय ती. देवा इतलो व्हडतो आनी पदवेदार आनी राखणदार कोण आसा ह्या संवसारांत? देवा कोण आमकां सुरक्षा दिवंक शकता? सारकें तुजें जगोबा. पूण म्हाका एक सांग रे, तुवें तुज्या घरांत सुण्याक पुसलाय मरे? होय तर केन्नाय तरी भुकलेलें आयकलां? ना, हांवें ताका भुकलेलें केन्नाच पळोवंक ना. जाल्यार हे बेउपयोगी सुण्याक तुवें कित्याक पुसलाय तर? टायमपासाक पुसलें. टायमपासाक? ते कशें म्हाका कुशें घालूंक सोदताय कितें? मामी, हांव ट्युशनाक आयलें. आयले बाय बॅग काड तोंड धुय आनी तुका भितर च्या घालून दवरलेली आसा वच आनी पिये हा. बरें मामी. खऱ्यांनीच तर देवान म्हजे व्हडांतलो व्हड उपकार केला. आनी होय आनी कसलो गो तो? हांवें ते 20 लाख हाडलेले न्हय, ते हांवें भोवते सुवातेक लिपोवन दवरलेले. तुवें ते पावोंक ना म्हूण. पूण तुवें ते इतले सोबत दळून कित्याक हाडून दवरल्यात गो? आगो बाय, हांवें ते पयशे हाडलेले म्हज्या पुताक गव्हर्मेंट ऑफिसांत काम दिता म्हणून एके बायलेन म्हाका सांगलेलें. ताका लागून हांवें 20 लाख हाडलेले. पूण तुवें ताका दिवंक ना मुगो. ना गो बाय. बरें सुटलें. तशें तर तूं साल्वार जालें. वय गो बाय, कितें गो आयज काल होच इश्यू चलता. तुमकांय मूड लागलो दिसता. आनी विचारताय तुज्या काजनाक गव्हर्मेंट कामा खातीर 15 लाख दिलेले. पयशे घेतलेले बायलेचो पत्तोच ना. आनी म्हजे मावशेच्या चेड्यान गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून 12 लाख दिलेले. पयशे घेतलेले चोडून नाच जाले. पूण गव्हर्मेंटान एक मात बरें केलां. बरें केलां? कितें बरें केलां? कामा खातीर पयशे घेवपाक बायलांक आनी चेडवांक फुडें घातल्या. गव्हर्मेंट कामां दितात म्हूण कितले जाणांक कोबी घातली. अशें घडोवंक सरकारांनी नाडकी मेळोन आसात आनी पुलीस सरकाराच्या पळसांत आसात. सरकार हाचेर कांय एक्शन घेना. नशीब हें आमचें असलो दुयेंस सरकार आमकां घालून. सरकाराकूच तर इलाज दिवंक जाय जाल्यार तो आमकां आनी कसलो इलाज दितलो. बरें बाय, हांव चल्लें. येताच म्हणटाय तरी वचून या तर. सरकारान गोंयकारांचेर अस्कोतायेचो आनी सोंसणीकायेचो फायदो घेतला. कितें वांगडे आनी कितें वायट घडटा तें पळोवन आमी तर सगळीं उबीच रावत जाल्यार गोंयच्या भायले मनशां गोंयांत येतलीं आनी आमदार मंत्री आनी मुखेलमंत्री जातलीं आनी आमचें गोंय चोरून काबार करून परत वयतलीं. आमच्या गोंयांत जी ओरीत वसता ताचेर जर आमी निशेध मारिनात ओ स्वता काळ आमी आमचो काळो उबारिनात ओ फोटी आड आमी झुजोनात जाल्यार ह्या फुडें आनी स्वता काळ हे अशेंच चलतलें.